सो फायनली आमी मेळटा गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्यो कॅन्डिडेट शिरोडेचे. एक्चुअली कॅम्पेनींग ताणें पयलींच सुरू केलें. युतीच्या बद्दल डिसिजन करच्या पयलीं कित्याक सुरू केलें तें विचारतली. आमचे बरोबर आसा काजल गांवकर आनी तांचे घरकार विशांत गांवकर. तुमकां पयलीं म्हणजे मॅडमी कडेन मागे वता, तुमी रावूना आनी तुमच्या खातीर जी युती जाताली ती युती जावना शिरोड्या. बरोबर. कित्याक बेगीन घाई कशी केली तुमी? घाई म्हळ्यार कितें जालें, 2017च्यान हांव गोवा फॉरवर्डांक आसा जो हांवें प्रवेश केल्लो. त्या प्रमाणे हांवें भरपूर अशीं कामां केलीं ऑल ओवर शिरोडा मतदारसंघाक. म्हागेलें बारीक बारीक आशिल्लें. पंचवाडी हांवें चड फोकस करतालो कित्याक हांगसर सत्ता आशिल्ली BJPची. थंय वचप, काम करप, खंय तरी एक डिस्टर्बन्स जाता, वाद तयार जावपाक शकता. पण आमगे भितरल्यान कामां खूब कडेन चालू आशिल्लीं. ताका लागून हांवें कितें केलें, जेन्ना आमच्या लेडीज मत डिक्लेअर जालो, हांवें विचार केलो की खंय तरी आतां आमच्या हातांतल्यान हें वचपाक जायना कित्याक आमचें काम आसा न्ही. सो खुबशे जे लिडर्स आसात शिरोडे मतदारसंघाचे, तांकां हांवें विचारलें, बाबा कितें करुया आतां. तर आमकां खंय तरी बदल जावपाक जाय, आमचो कॅन्डिडेट येवपाक जाय. सो जेन्ना तांचे कडेन उलयलो, सगळ्यांनी कलेक्टिवली जावं सगळ्यांनी विचार केलो की बाबा विशांत, तुजी मिसेसीक तूं कित्याक दवरना. सो शी वॉज नॉट रेडी. पूण तरी आसतना ताका रिक्वेस्ट केलो, विजय सरानूय ताका रिक्वेस्ट केलो कित्याक विशांताली काम आसा, ताका लागून तुका खंय तरी फोकस जातलो, जावं लोक तुका इन फेवर आसतले. ताका लागून ताका हांवें दवरपाचो प्रयत्न केलो. आनी पण हांगा प्रश्न कसो आसा की युतीचो कॅन्डिडेट जावपाचो आशिल्लो. सो जालें कशें की शिरोड्या तुमी घातलो, शिरोड्या मागीर RGPनी घातलो. सो ताका लागून एक फॅक्टर जालो की जाका लागून युती जावना म्हणून. RGPक कित्याक दिवना तुमी? चला तुमी घाला आनी आमी फाटल्यान रावता. पळय तें कशें आसा, RGPक दिना म्हळ्यार जेन्ना आमचे कडेन डिसिजन जालें, जावं आमच्या पार्टीचो जो अध्यक्ष आसा ताजे कडेन उलोवप जालें, तो म्हणपाक लागलो अशें अशें आसा विशांत, तूं फुडें चल कित्याक तुजी कार्य आसा न्ही, तूं बॅकफुटाचेर रावपाक शकना. तर आपूण तें खंय आसा पळय तें आपूण पळयता, पार्टीचे बद्दल, एलायन्सा बद्दल आपूण तांचे कडेन उलयता. कित्याक हांगसर लोकांचें खंय तरी म्हाजे बद्दल चड हें आसा. ताका लागून आमी तें स्टेप घेतलें. ओके. आमी फक्त एक नाल्ल दवरलो. RGPक अपील करता तुमी की बाबा आमकां सपोर्ट करा? म्हागे रिक्वेस्ट खरेंच आसा RGP. कित्याक लास्ट टायम जें राजकारण जालें एसेंब्ली टायमार ऑल ओवर म्हाका दिसता 10-11 कॅन्डिडेट हांगा गोंयांक पडले, लूज जाले. सो ह्या टायमार हें अशें जावपाक जायना. कित्याक समज फाल्यां काय तांगेली 5,000 सुमार मत तांकां पडिल्लीं, पूण अशें अर्थ असो न्ही की आतां ती 5,000 आसा ना आसा आमकां खबर ना. पूण खंय तरी आमकां डिफरन्स जावपाक शकता. आनी हांगा परत BJPची कॅन्डिडेट हांगा येवपाची म्हळ्यार हांव म्हणना कॅनॉट वीन, पूण तरी आसतना खंय तरी मार्ग जावपाक शकता. डिविजन ऑफ वोट्स जातली. डिविजन ऑफ वोट जावपाक शकता, जातलें बीन न्ही. एक मिनट, पयलीं कॅन्डिडेटा कडेन विचारता कशें चल्लां, कशें तुमचें? बरी चल्लां. घराघरांनी भोंवून हय हय चालू जाला, चालू आसा. डोर टू डोर. हय हय. तुमी पयलीं रावपाक रेडी नाशिल्ली, मागीर तुमी म्हटलें रावया म्हणून. हय, हो जो सोशल वर्क करता पळय, मागीर ताका सपोर्ट करपा खातीर हांव रावलां. पयलीं पासून तुमी सपोर्ट करता? हय हय, पयलीं पासून. पयलीं पंच, सरपंच ते, आतां पंच. तेन्नाच्यान चेडूं भोंवतात आमच्या गांवांत मुडाय पंचवाडी. तुमच्या बायलांक गो राजकारणी असल्यार प्रॉब्लेम जाता, तो घरा कडेन टायम बी दिना म्हणून? ना ना, म्हाका कांय प्रॉब्लेम काय ना. तो केन्ना येवं, हांव ताका सद्दांच लोकांक सपोर्ट कर म्हणटा, हेल्पाक चल. हय, तेन्नाच लोक आमकां सपोर्ट करपाक लागतात न्ही. ओके. बरें, हांगा एक प्रचार चल्ला की तुमी मडगांव रावता, तुमी शिरोडेची न्ही अशें म्हणून. ना, मडगांव रावना आमी. आमी सावड्ड्या आमी टेम्पररीली म्हळ्यार हांव चडसो हांगाच रावता न्ही. एक्चुली पळय आमी 2012 नंतर आमी सावड्डी शिफ्ट जाली, पूण आमचें सगळें घर भाट सगळें हांगा आसा. पूण म्हाका दिसता म्हाका जवळ जवळ 2-3 फावटी म्हागे हेच हांगाच आसता शिरोडाच. कित्याक निवडून आयला एक गोश्ट, आनी इवन जो सावड्ड रावला इतलें काम करता म्हणून लोकांनी म्हाका सपोर्ट केला. कित्याक म्हणटा हांव हें खबर, लास्ट टायम जेन्ना पंचायत इलेक्शन जालें, म्हाजे ओपोजीट शिरोडकर जो आसा, आतां मिनिस्टर आसा, आमचो MLA आसा, ताणें आपले पीक थंय प्रोजेक्ट केलो. पूण ते जवळ जवळ ताका 175 मतांनी हांवें डिफीट केलो. हेजो अर्थ कितें, लोकांक म्हाजे कडल्यान सर्वीस मेळटा, म्हाका 24 वरां अवेलेबल आसता. हें कोणा कडेन विचारल्यार कळटलें. फायनली गोवा फॉरवर्ड कित्याक, काँग्रेस कित्याक न्ही?
ना ते हांव 2017 हांव पयलीं एक्चुली वी आर द सपोर्टर्स ऑफ काँग्रेस हां प्रिवियसली. म्हाका मत सुद्दां नाशिल्लें त्या टायमार सुद्दां आमी ताजे बरोबर भोंवताले. पूण जेन्ना तो ताणें उडी मारली त्या टायमार आमी डायरेक्ट ताजे ऑपोजीट गेले. सुभाष शिरोडकराच्या फेवरान तुमी पयलीं भोंवताले. वयस भरपूर आशिल्ले. हां. इवन ताका तेगेलो बर्थडे म्हण हें म्हण आमी खूब फावटी सो ते तेन्ना ad 2019 जेन्ना ते जॉयन जाले तेन्ना तुमी तेन्ना आमी ताका क्रॉस केलो म्हणल्यार आमी ओपोज केलो कित्याक हांव सरपंच आशिल्लो. हां तेणें थंय कांयच करूं ना. आमची पंचवाडी ह्या क्षेत्रांक डेवलपमेंट कोण केला. फॉर एग्जाम्पल म्हादेव नायकान तरी भरपूर काम केल्ली कडेन आसा. फॉर एग्जाम्पल म्हाज्या टायमारूच तेजें इनॉग्रेशन जालें. फॉर एग्जाम्पल आमचो डॅम आसा जवळ जवळ 2-3 कोटी मोडून डॅम थंय इनॉग्रेट जाला. हांगा शिरोडा मतदारसंघाक बरे पैकी हॉस्पिटल जालां. आमची पंचायत बिल्डींग आशिल्ली ती तेणें चालू केली. हेजे कडल्यान काम कांयच जालें ना. सो म्हाका ताजे बद्दल केन्ना हें जालें ना कित्याक हांव ताका बरो कळ्ळें एज ए ह्युमन बींग ही इज अ गूड मॅन. पूण पर्सन बरो पूण पॉलिटिक्स जावं डेवलॉपमेंटा ही झिरो. मनीस बरो म्हणटा तुमी. बरो लोकांक अडकिता च्या दिता बरी बरो. पूण पळय जेन्ना पॉलिटिक्स म्हणटा च्या पिवन बरी अडकून जायना. वी वॉन्ट डेवलॉपमेंट एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय. खुबशे बरे काल आमी ह्या वाठारांक भोंवताले. फॉर एग्जाम्पल आमचे टॉल बील ती एरियेन ती परिस्थिती पळयत आयज हे BJP सरकार जें म्हणटा डबल टिबल इंजीन कितें म्हणटा तें पळयत रडपाक येता. हे लोक कशे आयज पर्यंत जगता काय म्हणून. हें जस्ट लायक बिहार कशें दिसता म्हाका पळयलें. ते काय बरें ते कुळागरां आसा लोकांची. कुळागरां आसले लोकांक वाटी जाय न्ही. लोकांचे लोकांक वाटी नात. हांवें पळयल्यात काल हांव सरप्रायज जाला आनी ते लोक इतले बेजार आसात ते आयज कळटले दाखोवन दितले. त्या वाठारांक जवळ जवळ 80% ताका ओपोज आसा. कित्याक हांगा ऑलवेज ही वॉज अ मिनिस्टर. कितले वर्सांत तेणें हांगा मंदिरबत भोगिल्लें आसा. पूण सो आतां हें जालें ZPचें आनी बिफोर वी एंड आतां 27 परत हांगा इलेक्शन जावपाचीच आसा असेंब्लीची. हय हे सीट कोणाक दिवपाचें म्हणटा ते तुमी. पार्टी ठरयतली. वी कॅनॉट डिसायड न्ही. त्या पार्टी डिसिजन आसतलें. गोवा फॉरवर्डाक मेळचें. आमकां दिसतलेंच न्ही बाबा गोवा फॉरवर्ड मेळचें. पूण आमकां बदल करपी बरो आमकां कॅन्डिडेट जाय. काँग्रेसीक दिले जाल्यार सपोर्ट ते करता. पार्टी डिसिजन ते पार्टी ठरयतलें. आमी कितें म्हणपाक शकता. सपोर्ट एलायन्स जाल्यार वी वील गोइंग टू सपोर्ट. एलायन्स जावपाक जाय. एलायन्स जावपाक जाय. RGP 27 जाय काय नाका तुमचे बरोबर. जायच ऑफकोर्स जाय न्ही. जाय? हय सगळ्यांनी एकठांय येवनूच हें काम करचें पडटलें. RGPन जॉयन जावचें 27 आमी जॉयन जावपाचें न्ही. RGPन एलायन्साक जॉयन जावचें 27. अवश्य जावपाक जाय. आतांय जावपाक जाय इन फ्युचर जावपाक जाय. आतां सद्या तरी दिसना जाता म्हणून. तें आतां म्हाका खबर ना. जालें वेल एंड गूड. माय बेस्ट विशीस टू देम. पूण तुमकां आतां ब्लेम तुमचेर येतलो. तुमी शिरोडेच्यान सुरू केलें तेन्नाच्यान RGP बेजार जाले की आमचो सीटो तुमी घेतलो म्हणून. ते फर्स्ट आमी क्वेश्चन विचारलेलो तुमकां. आफ्टर कन्सल्टींग ऑल द पीपल आमचे वोटर्स तांकां मेळोनूच हांवें तें स्टेप घेतिल्लें सांगपा म्हळ्यार. आनी डायरेक्टली बाबा हांवूच रावता तेंय म्हणना हांवें. आनी आमकां भायल्यान म्हणटाले की आमी हें जातलें नाल्ल फोडलो. हय मॅडमीक धरून उबे करून नाल्ल फोडून म्हणजे जर मॅडमीकूच तिकेट मेळटली आनी कितें तर. हय कित्याक आमचें काम तेंचे पेक्षा पयलीं 2017च्यान हांव काम करता. आनी लोकांनी म्हाका खूब जाणांनी हें केलें न्ही बाबा यू आर द रायट पर्सन म्हणून. हें कोणी सांगतलें न्ही. आमगे काम आसा आमगे एप्रोच चड आहा. हांगसर चडशे म्हाजे फ्रेंड सर्कल आसा कॉलेज मेट्स आसा क्लासमेट्स आसा. म्हणटा ताणें सगळ्यांक सांगलें म्हाका तूं फुडें चल. जेन्ना म्हाका लेडीज केलो तेन्ना मागीर हांवें परत तांकां सगळ्यांक विचारलें. सगळ्या कॉन्फिडन्सा घेतलो बाबा कितें करुया. हांव ताजें नांव सजेस्ट करूंकूच ना. बट ताणीच सगळें म्हाका शी वील बी द बेस्ट कॅन्डिडेट म्हणून. ओके अकॉर्डिंगली हांव देव बरें करूं आनी ऑल द बेस्ट. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच. सो फायनली हे आशिल्ले गोवा फॉरवर्ड पार्टी. आनी सद्याच्या स्थितीन आतां म्हणसर तरी अलायन्सान गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस वतली हे क्लियर इंडिकेशन आसा. RGP इज आउट ऑफ ग्रँड ओपोजिशन अलायन्स. आनी हो आशिल्लो शिरोडा मतदारसंघ. सकाळच्यान आमी तुमच्या सगळ्या पॉलिटिकल पक्षांक मेळ्ळे. एम एकूच आशिल्लो की प्रत्येक पक्षाचो जो उमेदवार आसा तो तुमचे मुखार कितें प्रेजेंट करूंक सोदता तांचे कितें वाय दे आर कॉन्टेस्टींग पासून हाव मच दे आर कॉन्फिडंट ह्यो गजाली तुमच्या मुखार हाडप. तुमी पळयतात ही आशिल्ली कार्यावळ GNH OG ऑन ग्रावंड ऑल्सो ओरिजिनल. पळयत रावत गोवन न्यूज.